बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. साद्या काळ असो 13वो आयतार आचरण करचे वखता एका मनाची काळजाची जावन हे मिसेचें बलिदान भेटोवया, एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया. हे संदर्भार देवान आपणाक केल्या उपकारांक अर्घ जावन मीस भेटयतात. तशेंच प्रत्येक ते समापसोती मीस भेटयतात. डॅरन डेझलिन फर्नांडीस कुलशेकर तांचेर येदे बसोत विशेष करून मागता आसतना बरी भलायकी मेळचे बसोत पायसो गाय गुण जावचे बसोत मीस दिता. अली शेट्टी मुंबई तांचेर येदे बसोत मागता आसतना देवादीन अल्बर्ट डिसूजा म्याग मीस दिता. विन्संट डिसूजा मुंबई तांचेर येदे बसोती मागया. हांव समेस्त बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसला उडास कडून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासोबत आसूं. मोगाचनो आज आमी लायकांचो आयतार आचरण करता. आयच्या दिसा लायकांक देवान दिल्ली आमी सोपसत अर्गान दिता. आयची देवस्तुती क्रिस्ताक वेगून ताचे करीशीत जावन जिवनच्याक उलो दिता. आमकां लाबिल्ले मिसळकरेपणी करूंक देव ताच्या कृपे बेसावांनी आमकां बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आमकां लाभलेलें बरें पावन देवाच्या मोगाक समर्पोवंक आनी सुमेची बेसांवां आमच्या बऱ्याची न्हेच्या साली मुखांतर जोडोवंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडी बरो दोळे धांपया. आमी गेल्ले पातकाची दूख धरया. इतर काळ सामानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सगळीं सांगता सर्पद्वेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर अहंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. दोळे धांपून देवाची काकूळ जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा
देवा उंचली आणि शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका वाकणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता सौम्या इतल्या जनी पुता जेजू ख्रिस्ता सौम्या देवा देवाची शेये बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूट कर की त्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू एकलोस तू सोमी एकलोस तू बोवतो आमेन प्रार्थूया एगडी बोटोळे दंपया आमच्या आमच्या घर संगती ते समा खातीर हिरे खातीर आमी मागया पावसिल्ली दीस सुरू जाल्ले आसात बरो पावस आमकां आनीक येवंक ना बरो पावस येवच्या पसोत कृषीक बेड्याक बरें उदक जावच्या पसोत ही आमी मागया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्या तुवें आमकां पयलें कोडेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिनाका बघा तुज्या सताच्या उजवाडांत सदां आमी जेशें कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप एक दीस एलिशा सुनेमाक आयलो थंय एक ग्रेस्त स्त्री जियेतली आपणागेर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो ह्या उपरांत हर एक फावटी तो ते वाटेन वताना थंय जेवंक रावतलो तिणें आपल्या घोवाक म्हळें आमच्या वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवान मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तांतूं एक काट एक मेज एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयत एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडान न्हिदोंक गेलो एलिशान फुडें उलोवन विचारलें तिचे पासत कितें करूयेत गेजीन जाप दिली तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला एलिशान म्हळें तिका आपय ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली एलिशान तिका बसयलें फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन धरतली तिणें जाप दिली ना धन्या तूं एक देवाचो मनीस तुज्या साकरणीक फसय नाका
सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनाने वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनाने वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परांक सदांकाल वाकणटलो. संततेचे संतते तुझे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक पाळता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घाल दवरलाय. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनाने वाकणटलो. उत्सवाचो बोबोमान अनभोग असलेली परसां करीस बागी. तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुझ्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुझ्या नितीवंतपणान वसतले तांचे सुबांपोण. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनाने वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनाने वाकणटलो. सांब पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मोरणान ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणान. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवें निकेपिल्यान आनी ताच्या मोरणान वांटेली केल्यान. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्ल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जिवंकी पावतल्या म्हूण आमी सत मानता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवान जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मोरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. विसून काढलेली पोरजा तुम्ही रयाळ या जगवर एक पवित्र राष्ट्र काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां पळयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुम्ही गाजया. हालेलुया. पवित्र करी. हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या 12 जाणांशी सांग म्हणालो, म्हजे वर्णी चड आपल्या बापाय सोवा आवय समो करता
तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. म्हजे वन चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता आनी म्हजे पासून आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव वाटायता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता. म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका दडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितीवंतांक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. जो कोण म्हज्या अतील अनंतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटला उदार देखून एक कप शेळें उदक दिता सत्य सांग तुमकां सांगता तसो प्रतिफळ ताका सुखसो ना. सोम्याचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हेच्या सुवातेंत जेजूचो पाटलाव करूंक योग्य जाल्ले मनीस कोण म्हणून जेजूस आमकां सांगता. जेजूचो पाटलाव करूंक योग्य जाल्ले मनीस कशे आसूंक जाय ह्या विशयान ती जेजू आयच्या सुवातेंत वापरबायन सांगता. तो कितें म्हणटा तो म्हणटा म्हजे वरणी चड जर तर तुज्या आवयचो बापायचो मोग करताय तुवें म्हजो सीस जावंक योग्य ना, योग्य न्ही. कित्याक जेजून एकल्याक आपयलें आनी तो म्हणलो हे आनी म्हजो पाटलाव कर. तो म्हणलो हांवें म्हज्या बापायक आनी आवयक मातये पावूंक आसा तवळ पर्यंत म्हाका पुरसोत दी. म्हज्या आवयक आनी बापायक मातये पावूंक आसा तवळ पर्यंत म्हाका पुरसोत दी. म्हळ्यार म्हजी आवय बापाय म्हातारी जावं नात, ती तरणाटी आसात, आतपाय समाजात भायर भितर येतात, पूण हांव एकलो सुपूत ती केदाळा पडटात गोत्तू ना, केदाळा मांद्रेर आसात गोत्तू ना, तांची सेवा सुकुरी करूंक आसा, तांचें मोर्न करूंक आसा, तांच्या आत्म्याक मीस पेटोवंक आसा आनी जेवण वाडोवंक आसा. तें जाल्या उपरांत तांच्या जाग्याचो पुरो इत्यार्थ करूंक आसा. हें पुरा करून जाल्या उपरांत हांव फ्री जाता. ताच्या उपरांत तूं येवन हांव येवन तुजो पाटलाव करता. पूण केदाळा म्हूण गोत्तू ना, तेदोळ पर्यंत म्हाका पुरसोत दी, तेदोळ पर्यंत पुरसोत दी. पयल्यागी परवा गोत्तू ना, तेदोळ पर्यंत म्हाका पुरसोत दी. एक्सक्यूज, आवय बापायची एक्सक्यूज घेवन देवाच्या पोवण्याच्या उल्याक पळोवपळ घेवची. देखून म्हणजे जो म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्ले मातये पावून दी, तूं ये आनी म्हजो पाटलाव कर, तूं ये म्हजो पाटलाव कर. तशें म्हळ्यार आवय बापायक कोणशान घाल ना, आवय बापायक मांद्रेर घाल, आवय बापायक आश्रमान दवर जेजूचो पाटलाव करचो न्ही. जेजूचो पाटलाव कर न्ही, आवय बापायचो मोग करयेत. एक याजक जावचो व्यक्ती, एक धर्मभयण जावची एक व्यक्ती आपलें घरदार सोडता आनी आपल्या सोम्याच्या शेतान खंय नडटा थंय वता आनी आपल्या थबेन दिल्ल्या लोकांक आपणाचे म्हूण घेता आनी आपणाच्या लोकां खातीर तो वावुरता, ती वावुरता. आनी ह्या संदर्भार ती आवयक सांडटा, बापायक सांडटा म्हूण न्ही. तीं घरा वतात, तीं आवयचो मोग करतात, बापायचो मोग करतात, फोन करतात, ती कश्टान पडटाना ताका स्पंदन करतात, ती पिडेस्त आसतना ती भेट करतात आनी खंडीत करूंक जाय कित्याक ती आमची आवय बापाय. पूण हांगासर सोम्याचें मिसांव वर्तें आसा, आवय बापायच्या की वर्तें मिसांव आसा हे मतीन दवरूंक जाय. एक दीस आवय रेतीरकाण गेल्ली पयशिल्ल्या गांवांत मुंबयंत आनी रेतीरेचो आदलो दीस तो आनी घरांतल्यान फोन आयलें म्हजी माय हुशार ना, घडीस आसा. हांवें म्हळें आस्पत्रेक एडमीट करूंक व्हरा. तूं येता गी म्हणाली. हांवें म्हळें हांव आतां एअरपोर्टाक वयते आसा, म्हाका रेतीर वचूंक आसा. ती म्हणाली
तूं आयल्यार बरें आसलें. हांवें म्हळें कांय जायना, तूं वच, तुमी वसा एडमीट करा, हांव दोतोराले उलयतां. हांव दोतोराले हांगा उलयलो आस्पत्रींत आनी हांव मुंबय गेलो. मागीर वाचना म्हणून म्हाका फोन आयलें, दिसली स्त्री जाल्ली ती. अरे तरे वेळार थंयसर मागणें गेलें, कित्याक रेतीर कॅन्सल करूंक जायना, थंय ऑलरेडी अरेंजमेंट जाल्लें. आनी म्हज्या मगाच्या बाबडीन हांवें म्हळें सोमिया 5 दीस दी, 5 दीस मागीर वाचूं ती, उपरांत पाटी आयल्या उपरांत रितीर जाल्या उपरांत मागीर पळया. पूण म्हज्या मगाच्या बाबडीन 2 वर्सां आसली, 2 वर्सां आसली, कांय जावना. पाटी जावन पाटी येतना हांव आस्पत्रेक गेलो डायरेक्ट, बरी जाली ती. उपरांत घरा येयली, 2 वर्सां आसली. सगळ्यांनी म्हाका म्हणलें असले परिस्थिती तुवें रेतीर येवचे सामानी, पूण काणगेली रेतीर अरेंज केल्ले अरेंजमेंट कॅन्सल करूंक जायना. म्हणजे मगाच्या बाबडीनो सोम्याच्या की म्हळ्यार आवय बापायचे की थोडे पोटी आमी सोम्याचे मिसां व्हरते म्हूण काणूंक आसा, काणूंक जाय. दुसऱ्यान जेजू म्हणटा म्हजे वरणी चड आपल्या पुता सोवा दुयेंसो मोग करता ताणी म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही, योग्य न्ही. आजकाल म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो आमकां भुरगींचे सर्वस्व, भुरगीं देवान दिल्लें वर्तें देणें खंडीत भुरग्यांचो मोग करूंक जाय, भुरग्यांक ती वर्ती जबाबदारी आसूंक जाय. पूण भुरग्यांक देवाच्या मोगांत वागोवचें, देवाच्या पासलेंत वाडोवचें आवय बापायचें कर्तव्य. देखून थोडेपणी देवाक सणोवन भुरग्यांचो मात मोग करचो, भुरग्यांक मात्र वेंगचें, भुरग्यांक मात्र जाय जाल्यार दिवचें, देवा मुखार हाडचें ना, देवा मुखार तांकां बसोवचें ना, देवा मुखार तांकां आशिर्वादा जोडून दिवचें ना. तो कितें जाता पळया, जेजू म्हणटा आला ना भुरग्यांक म्हजेर सस्य येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात. सर्गीचें राज्य तांचें मोनान, तांचें मोन नितळ, तांचीं काळजां निर्मळ असले निर्मळ आनी नितळ मनांत तांकां देवाचो मोग बरा, देवाचो मोग बरा. आनी हें करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जर तर तुमी तुमच्या भुरग्याचो सोम्याच्या की चड मोग करतात जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांक वायट वाटेन चलयतात म्हूण जालें. देखून तांकां सोम्याच्या मोगान तुमी वागोवंक जाय, सोम्याच्या वाटेन चलोवंक जाय, तवळ तुमी सोम्या संगी तुमच्या भुरग्यांचो मोग करतात म्हूण जालें. सुमी म्हणटा म्हज्या की सुमी चड तुमच्या आस्ती बदकाचोय मोग करूंक जायना. आस्ती बदका थोड्यांक आस्त म्हळ्यार जालें, दुडो म्हळ्यार जालें, पयशे म्हळ्यार जालें, म्हजें 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 मरतना कोण निवरना. देखून सुमी म्हणटा म्हज्या की चड आस्त बदकाची कोण मोग करता, दुडू बदका ताणी म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. ग्रेस्त पिशाची ओपार ताणें दिली, ग्रेस्त पिशाची ओपार दिली. म्हाका जायतें पिकलां, म्हजे लागीं जायतें तुप्यांनी भरलां, जायतें आसा, जायतो दुडो बँकांत आसा, शेअर मार्केटींत आसा, भंगार लोकांत आसा, कितली म्हारगाय चडल्यार व्हडणी, खा पिये गम्मात मार. आनी सर्वेस्पर कितें म्हणटलो, हत्त पिशा आयच्या राती तुजो आत्मो तुजे लागचे हांवें पाठी घेवंक आसा. फाल्यां तूं निर्जीव जातलोय, तुवें तुप्यांनी बंद दवरलेलें कोणाचें जातलें. देखून तसल्यांनी म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही, योग्य न्ही, योग्य न्ही. देखून पळया एकल्या मनशाक जेजून आपयलें, ये तूं म्हजो पाटलाव कर, ये तूं म्हजो पाटलाव कर. आनी तो म्हणालो ना हांवें शेत मोलाक घेतलां, एक गादो मोलाक घेतला आनी पावसिल्ले दीस सुरू जाल्यात, तूं कुसूंक आसा, तूं ओंपूंक आसा आनी ताका सगळी करूंक आसा. देखून हांवें एक जोत घेतला, एक जोत पाडे घेतल्यात, एक जोत रेडे घेतल्यात. हांवें तांकां ट्रेन करूंक आसा, हांवें कोसूंक आसा. तें कोसून पुरा जावन ओंपून जाल्या उपरांत म्हज्या एकोड्याचें काम पुरा सोंपता उपरांत येवन तुजो पाटलाव करता. त्या मनशाक तसो गादो, ताची आस्त, ताचे मदेक सगळें. देखून ताका मनशाक सोण सोडलें, जेजून सोण सोडलें, दुसऱ्या करता पयलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे बडे अशें घडटा जिवितांत. एका पुताचें फोन आयलें म्हाका एका शहरांत तावन आनी म्हणालो म्हजो डॅडी मस्त कश्टून आसा, फादर मरण आनी जिविता मदें वळवळून आसा, तुमी जेस्ती येवन ताचे बसून मागा. हांव गेलो, म्हाका ताणें आपूण व्हेलें, गेलो आस्पत्रेंत. तो न्हिदो नासलो, ताचे दोनीय पांय कातरले गँग्रीन जावन. हांवें विचारलें, तो म्हणलो हांव व्हडलो बिजनेसमॅन, म्हजे लागीं जायते पयशे आसले, जायते पयशे, आतांय आसात, सगळें आसलें. पूण
एक संगत मात नातली, देवाचो मोग देवाची भिरांत म्हाका नातली, देवाची विश्वास म्हाका नातलो, म्हज्या पयशांचेर म्हज्या अधिकाराचेर म्हज्या संपत्तीचेर म्हाका विश्वास, एका रितीचो अहंकार आसलो. एक दीस म्हज्या पांयाक एक फातर दांडटलो धाकटो फातर गाय जालो, गूण जावंक आयकोना. म्हजे मस्त पयशे आसले, हांवें वखद केलें पूण गूण जावंकूच ना. गाय व्हड जालो, गँग्रीन जालें, पांय कातरचे पडलो आनी ओमसो पात कातरतना म्हाका मस्त दूख भोगलें. क्रमेण आनी एका पांयाक गँग्रीन जालें, दोनूय पांय गेले. कालच्या दिसा परच्या दिसा म्हाका ऑपरेशन जालें, दोनूय पांय ताका प्लास्टर रेवडलेले आसले. आनी तो म्हणटा, फादर मस्त आसलें, म्हज्या अहंकारान असली परिस्थिती म्हाका आयल्या. हांव म्हज्या आस्तीचेर, म्हज्या बदकाचेर, म्हज्या सगळ्या संपत्तीचेर विश्वास दवरून नासलो. आज म्हाका इल्लेशें मांस खावंक अशें येता, खावंक ना. एक मासली खावंक अशें येता, काण्याची मासली म्हळ्यार म्हाका मस्त मोग. एक खाणो खावंक अशें येता, म्हाका खावंक ना. व्यर्थ फादर, सगळें व्यर्थ. तो म्हणालो, सुमयाती आसलो मोग आसा पळय, सुमयाती आसली फाती आसा पळय, सुमयाती भावार्थ आसा पळय, सुमयेचो मोग करचो आसा पळय, ताचे पैकी दुसरें खंय चिंत ना. म्हाका बेड्डार न्हिदल्या वेळार म्हाका समजलें, न्हिदल्या वेळार. तो म्हणालो, आनी वाचना. म्हजे दोनूय पांय गेल्यात, वन्स होप्स हांवें सोडल्यात. पूण सुमया लागीं तुमी एकच माग आसय, हांवें केल्ल्या पातकाची सगळी माफी म्हाका मेळोवन दी. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, एका मनशाचें परिवर्तन कशें एक जाता पळय. आनी तो सरलो, एका म्हयन्यान सरलो. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, पळया थोडे बडी आमकां कळना. देखून जेजू म्हणटा, म्हज्या की चड संवसाराचो मोग करता, वस्तूचो मोग करता, आस्तीचो मोग करता, ताणें म्हजो फाट लावता जावंक योग्य न्ही. कितेंय आसूं दी, साध्य ना. देखून जेजू म्हणटा, तुमकां स्वागत दिता, तो म्हाका स्वागत दिता. तुमकां स्वागत दिता, तो म्हाका स्वागत दिता. स्वागत दिवचें, दोन उतरां बरीं उलोवचें आनी आयिल्ल्याक एक कोप शेळें उदक दिवचें. म्हणून दादीचें म्हणना, शेळें उदक दिवचें तें देवा सुगूण. तसल्ल्यांक देवाची आशिर्वादां लाभतात, प्रतिफळ लाभतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून सादी बोळी कितली बागी, सगळी पृथ्वी जातली तांचें दायज सादी बोळी. हांव बिदर आसलो, उमनाबाद तालुक्याच्या जलसंगी गांवांत आसलो. थंयसर एका हळ्ळेक म्हाका धाडलें. हळ्ळेक ती उमनाबाद तालुक्याच्या थंयसर जलसंगी एका तालुक्यांत आसलो. थंयसर एका हळ्ळेक म्हाका धाडलेलें. ते हळ्ळेंत एक ल्हानशें कुटाम, तगडांचें घर, तगडांचें ल्हानशें एकच कूड, तांदूळ कूड, तांदूळ गाय तांदूळची मोरी, दुसरें कांय ना. आनी भायर तांच्या घरा भायर एक तो मानजोड्डी सोरूक आनी त्या रुखा म्हळ्यार 4 ती सुंबाचीं बेड्डां. ताचे बगलेक तांच्यो गायी, तांची म्हशी. पूण त्या घरांत पळया 7 जाणां भुरगीं आनी गो बायलां, धाकटुलीं भुरगीं, 7 जाणांय चेडवांत. असल्या परिगतींत म्हाका हांव आनी एकलो म्हजो सांगाती ब्रदर आसलो. थंयसर आमकां 15 दीस त्या घरा रावयलां. 15 दीस पळया, 15 दीस तांणी आमकां रांदून व्हडलां, तांणी आमकां ब्रेकफास्ट दिल्या, जेवण दिलां, बरें कर सुदारशिलां. तांचे लागीं कांयच ना, दुबळी. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संतोशान ती आमकां वाडटाली. तांची दादोसकाय पळोवन आमकां संतोश भोगतालो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, नातल्यांतलें उरोवन ती दिताली. ओतगी म्हणल्यार जागो, ओतगी न्ही, उमनाबाद तालुक्यांतल्या उमनाबाद तालुक्यांतल्या जलसंगी म्हणल्या गांवांत मदरगांव म्हणली हळ्ळी. त्या हळ्ळेंत हांव थंयसर आसलो 15 दीस. एका ल्हानशा घरा न्हीद पडनातली.
असली परिस्थितींत इतल्या अपुरब्यान तांणी आमकां पळयलेलें आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून न्हू पळया, तुमकां स्वागत दिता, तो म्हाका स्वागत दिता. कित्याक तो म्हाका स्वागत दिता. प्रवाद्याक म्हाका धाडलेल्या तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून ताका स्वागत दिता. प्रवाद्याचो प्रतिफळ ताका मेळटलो. तो याजक देखून ताका याजकपणाचो स्वागत दिता. ताका याजकपणाचो प्रतिफळ मेळटलो. हेच्या पयल्या वचपान पळयलें एलिशा प्रवादी. एलिशा प्रवादी वाटसुरी जावन गेल्ल्या वेळार तो शुनेमाक आयलो. शुनेमा म्हणल्या एका गांवाक आयलो वाटसुरी जावन एलिशा प्रवादी. थंय एक ग्रेस्त स्त्री जी येताली, ग्रेस्त दुबळी न्ही, तिच्या लागीं जायतें आसलें. ग्रेस्त स्त्री जी येताली पळया, थंयसर ह्या एलिशा प्रवाद्याक तिणें तांगेर आपयलो, जेवणाक आपयलो. एक वाटसुरी प्रवादी आयला आमगेर आनी गेल्या उपरांत सत्कार सन्मान करून बरें जेवण दिवन बरें करून ताका ताणें सांबाळलो. आनी तिणें आपल्या घोवाक सांगलें, आमच्या माळयेच्या वयर माळये सालांत एक रूम ताच्या खातीर दवरया, एक कूड ताच्या खातीर दवरया, एक दिवो दवरया, एक मासो दवरया. तो तेणें वेताना हांगासर येवन आराम घेवन दी, विशय घेवन दी आनी जाय जाताना सांगून दी, आमी ताका पोट भरून वाडया. पण ह्या म्हज्या मोगाच्या भयणीनो, एक परकी एका प्रवाद्याक ह्या ग्रेस्त घराण्यांत कशें एक स्वागत ह्या ग्रेस्त स्त्रियेन दिलो पळया. आनी एलिशा तांची तांचें एक कितें म्हणटा स्वागत पळोवन, तांचो सत्कार सन्मान पळोवन इतलो कुशल बरी जालो. तो म्हणालो, ह्या स्त्रियेक हांव कितें दिवं? कित्याक म्हाका वयल्या माळये सालांत एक कूड दिलें, एक दिवो दिलो, न्हिदोंक एक खाट दिली, एक मेज दिलें, बसूंक केदेल दिलें आनी एक दिवो दवरलो. सगळें बरें केलें, तर हांवें ताका कितें दिवयेत? आनी ताका एलिशा खबर मेळ्ळी, तिका भुरग्याचें देणें ना. देखून तूं एक आशिर्वाद दी आनी भुरग्याचें देणें तिका प्राप्त जातलें. आनी एलिशा तो कितें म्हणटा, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन घेतली. फुडल्या वर्सा कित्याक तसलो एक सन्मान, तसलो एक सत्कार तुवें म्हज्या जिवितांत केलाय, असो प्रतिफळ तुका चुकोवचो ना. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, अशेंच घडलें अब्रामाच्या जिवितांत. अब्रामाक आनी साराक भुरगीं नासलीं आनी सारा भुरगीं नासतना कोरगो नासली. पळया, देवाचे दूत एक जण वाटसुरी जावन अब्रामाच्या तंबाच्या मुखल्यान गेले. अब्राम तंबाच्या दरवट्यार बसून आसलो, टेंटाच्या दरवट्यार बसून आसलो. आनी अब्राम धांवता ह्या तेगा जाणां वाटसुरेक आपयता आनी म्हणटा, ये आमच्या घरा येया, इल्लेशें गोड आनी उदक पिया, येया, इल्लो सुशेग घेया. आनी ते आयले बसले, तांकां गोड आनी उदक दिलें. मागीर म्हणाले, इल्लो वेळ बसा. साराक आपयलें, म्हळें ते एक जण वाटसुरी आयल्यात, ते 2 पारां जेवण वचून दीत. आनी अशें सारान कितें केलें, कुंगडाची गडी गेली, इल्ल्यो बकऱ्यो केल्यो, इल्लेशें शीत केलें, इल्लेशें बरें करून रांदलें. वाटसुऱ्याक संतोशान तिणी पुरपुरोना. गोवाक वाटेन येतल्या वागा म्हाका येवन खागा, तुजे काल उपाद्र साहिबा वाटेन येतल्या तांणी आपयलें, हांगे छत्र घे, हे हॉटेल घे म्हणून परंपरा करूं ना. तिणें गोवान सांगलें, तरी बरें करून जेवण तयार केलें. आनी अब्रामान तांकां बरें करून वाडलें, घट्ट जेवून जाल्या उपरांत अब्राम तांकां मुखार पावूंक गेलो. पावूंक येता आसतना ते म्हणाले, आमी इतलें बरें जेवलें, हांव इतलें बरें रांदलां, इतलें बरें वाडलां. ती रांदिल्ली वाडिल्ली स्त्री कोण? तिका आपय. आनी अब्राम धांवलो आनी म्हणालो, सारा तुका आपयता, येजे घेवन ते मनीस तुका पळोवंक अशें येता. आनी ती म्हणाली, म्हाका भुरगीं नात. आनी ती सारल्या, तुका भुरगीं घेतली, म्हाका लज दिसता, हांव येना. ती येवंक भियेली. पळो, अब्राम वत्ता आयकन आपूण हाडलें. आनी ते म्हणाले, अरे बाय, तुवें आमकां बरें वाडलां, बरें रांदलीं, बरें वाडलीं, बरें सुदारशिल्लीं, आमी संतुश्ट जाले. हांव आनी येवच्या वर्सा असो प्रतिफळ जावन येवच्या वर्सा तुज्या हुस्क्यार एक पूत खेळटलो. पळया, एक आशिर्वाद, देवाच्या दुताचो आशिर्वाद, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
एका वाटसुऱ्यांक ताणें स्वागत दिलो, सत्कार केलो आनी पळय इजाकाचें देणें तिका फावो जालें, इजाकाचें देणें. देखून म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा आयच्या दिसा तुमकां स्वागत दिता, तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता, तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता, ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. याजक देखून तो याजकाचो स्वागत दिता, ताका याजकाचो प्रतिफळ मेळटलो. तो नितीवंत देखून नितीवंताचो स्वागत ताका दिता जाल्यार तो नितीवंताचो प्रतिफळ ताका मेळटलो. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक कप शेळें उदक उदक सोड्या, एक कप शेळें उदक न्हय. हांव बेटे गेल्ल्या वेळार तुमी सगळें विचारतात पदर च्या पियेतात की काफी पियेतात की उदक पियेतात की बोंडो पियेतात की. मस्त जाणां दवरतात बोंडे च्या कापी पुरा. हांवें म्हणचें कांय नाका, इल्लें म्हणून उदक पिया पद, मागीर इल्लेशें उदक पिवचें, सगळ्यांच्या घरा इल्लें उदक पिवचें. तुमी दितात मोगान दितात, कित्याक खाली पाटयेवन वचो म्हणली आशा तुमची विगारान. बारी मोग दाखयतात, बारी खुशी. कितले जाग्यार बोंडे हाडून दवरतात, कावंक हाडून दवरतात. हांवें नाका म्हळ्यार हाडचें नाका म्हळ्यार रेडी आसता घरा गेल्यार. ते मोग, तो सत्कार, तो सन्मान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो मोग ताका हजारांनी प्रतिफळ मेळटा, 100रांनी प्रतिफळ मेळटा. कितेंच उणें जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तो खावन दी कांय नासता रावून दी, तुमी ऑफर करतात ताका जावन आसा उदारपण. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून एक कप शेळें उदक दिता. जेजू म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता, ताचो प्रतिफळ ताका सूख आसना. देखून जेजून म्हणली उतरां, हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली, हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. केदाळा सोम्या, केदाळा हांव इगर्जेक आयिल्लो, तूं रावूं नाय, म्हाका मेळूं नाय, भुकेल्लो पळोवन हांवें तुका. हांव तुका सोदून थंय गेलो, हांगा गेलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू ताचो वैभव काण घेवन आमच्या मुखार भुकेल्लो रावना, ताचो वैभव काण आमच्या मुखार थानेलो रावना, ताचो वैभव काणून आमच्या मुखार उक्तो रावना, ताचो वैभव काणून तो आमच्या मदें बंदेत आसलो दिसना, ताचो वैभव काणून तो आमच्या मदें पिडेस्त आसलो आमकां दिसना. पूण तो दिसता म्हज्या भाव भयणीच्या जिवितांत, तांच्या कश्टांत, तांच्या बुकेंत, तांच्या तानेंत, तांच्या पिडेंत, तांच्या बंदेंत, तांच्या अस्कतकायंत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मडीस दवरूंक जाय. देखून इकडीवर दोळे धांपियास, दोळे धांपिया. जेजू म्हणटा म्हजे वरणी चड तूं संवसारा समो करताय, आस्ती बदका समो करताय, म्हजो पाटलावतार जावंक सादीत ना. देखून आमी कलतेपणान समयाचो पयलें मोग करया. खाली आमी आयिल्ल्या ह्या संवसाराक येताना आमी कांय वोवन हाडून येवना, फाटीं वेतना कांय व्हरून वचचें ना. आमचें बरें आनी वायट कितें आसा तें मात व्हरून वेतलें हांव. बरें व्हरचें प्रयत्न करया. बरें व्हरून सर्गेच्या राजांत बऱ्यांनी तुप्यांनी भरलेलें इनाम आमकां मेळचें सोमी आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. तरी एका देवा तें आसुलाम सभावर तूं सारया सगळीं सांगता. एकाच देवा सत मानता, सर्वद्वेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तू सोरसता. आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता, देवा सकलो स्पूत तो, सर्व कळादी बाबा तावन सल्मला, देवातावन देव उजवाडातावन उसवाड, खऱ्या देवातावन उपसल्लो करो देव, तो देवातावन जल्मला ताका रुसूंक ना. बापाच्या सई भासो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात. आमी मनशां पासत आनी आमचे सुडोवण्या पासत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव गारम्याची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पासत पांच पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवड काही शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, सोमी आनी जीवदाता आरतो, बापा आनी पुता तो निपसला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदावरी स्थापलेले पवित्र सभे सत मानता.
पातकाच्या बोक्षाने खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवानपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वास उडवता आमेन. यस विस्वासान यस बावरतान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा त्रिएक देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. सर्गींच्या बापा, ह्या म्हयन्यान पापाचो मागण्याचो इरादो सर्गीं संवसाराच्या सर राष्ट्रांनी झुजाचीं हात्यारां प्रत्येक जावन अणुबॉम्ब हात्यारां सोडून समाधाना खातीर वावरूंक दिल्लो उलो सर राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांनी मानून घेवंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची राष्ट्रां चलोवन व्हरच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांचे दबेन दिल्ल्या लोकांची सेवा करूंक आनी तांच्या सर गरजांनी फावोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुवें आमकां दिल्ली पृथ्वी आमी सगळें सांबाळूंक आनी कृशी करच्या सर रयतांक तांचे कृषीक जाय पुरतो पावस आनी गरज आशिल्ली सवलताय फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या भुरग्यांनी क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक धार्मीक संगतीक गमान दिवंक फावो ते परी माध्यमाचो उपयोग करूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीच्या सर लायक फुडाऱ्यांक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकारांक ल्हान समुदायाच्या संचालकांक आनी इतर मुखेल्यांक तुजें मार्गदर्शन दी. तांणी कुटुंबान समाजेन आनी पवित्र सभेन दिवची सेवा आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजाबावरी जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिणयेन जेजूक पयलें स्नान दिवंक ताका जिविताचें समर्पण करूंक ताचे शिस्त जावन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी दोळे धांपी आमच्या आसखासगी गरजां खातीर मागया. ह्या भुमीक जाय पुरतो पावस कृषीक जाय पुरतो पावस आमकां मुखल्या दिसांनी फावो जावं दी. मनशाचें कितेंय उणेंपण आसा खोटेपण आसा सगळ्यांक भोव काकूळ दिसूं दी बगसून दी पृथ्वीचेर दया दाखोवन दी म्हणून मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी देन आमी तुका समर्पण दिता हांव. आमचेर तुजी दया दाखय. तुज्या पुताच्या वाटेन चलोवंक तुज्या पुताच्या उतरांच्या मार्गदर्शनान आमचें जिवीत रुता करूंक तुज्या पुत्राच्या उतरा बराबर आमचें जिवीत समकोवंक संवसारी जिवीत असो संवसारी जिविताच्या पयणार संवसारी संगतींक चड आनी चड आमी लब्ध नाशें तुज्या उतरांक तुज्या संगतींक सर्गीच्या संगतींक लब्धोवंक आनी तें यथार्थपणाचें शाश्वीत जिवीत जियोवंक जाय अशी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वसांचे मोगाळ बापा, काळीक जावून तुका दिता. मानव तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसांग. सर्वसांचे मोगाळ बापा, काळीक जावून तुका दिता. मानव तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसांग. कितेंच ना आमचे ह्या संवसारान, आसा जर कितें तुवेंच दिलें. भेटयता आमकां ह्या बलिदानां, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबेन. सर्वसांचे मोगाळ बापा, काळीक जावून तुका दिता. मानव तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसांग. उमड्या
सर्वेस्पराची रस्ता आम्ही तुझी स्तुती करता तुझी दार स्वीकार कर आमकां तुझ्या भुरग्यांक केला तुमकां जिवीत दिलासन लाभून ससनाच्या ससना कोणाची आमच्या स्तुती पावता तुझ्या पुता जेजूक साक्षी जावच्या देवा सुपूत आमच्या मनशा सैम बसू भागीदार जावंक पावलो तशेंच ह्या उदकाच्या आनी दाकारोसाच्या कुण्या वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक पावूं सर्वेस्परासाच्या रस्त्यार आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकाचो रोस आमी तुका भेटयता दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तूं आमकां आत्मी पिवन जातलो ससनाच्या ससनाक देवाची स्तुती जावं सर्वेस्परा लानवीक मनाक आनी पदकाची दूख धरून आमी तुजे मुखार येता तर तूं आमकां मानून घे आनी आयच्या दिसा भेटयता तें बलिदान तुका मानवो सर्वेस्परा देवा म्हज्या कोट्यापणांतलो म्हाका दोन काड सर्वेस्परान आमच्या पदकान तूं म्हाका तूं नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवापाक म्हणटात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीतांनी बोळ दिताय देखून ह्या संस्कारांत होवत असली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वैशामी करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखलें आमा समेस्तान जिवीत ससनाचें आपल्या महिमे संसर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं देखून आतां सगळ्या दूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गारी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान होसाना उन्सर्गी होसाना उन्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उन्सर्गी होसाना उन्सर्गी पवित्र गडी संभ्रमता भाव भयणीनो उडाने वाय नसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र गडी ह्या वखदार सगळे आमचे जिवीत सोम्याक समर्पिया ह्या संवसारी जिवितांत सोम्याचो चड आनी चड मोग करूं सोम्याचो चड आनी चड पाटलाव करूंक जायची कृपा सकत जोडून घेवया बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कोड आनी रगते आपले सुकुशेने कस्टमरान सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याचे सांक दिली न्ही म्हळ्यान तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत त्या वरवतलें ही म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगूट सोम्या आम्ही वोंडोकाता आणि एकाशींतले पियेता तितले पावटी तूं परत तुझे मरण परगडता. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनरुज्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतल्या मासमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्खे संवसारांत विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी लिओ आमचो बापा पीटर पोलो आमचो गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरू मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इस्तगतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माय संगती तिसपती भाग्यवान झुजाय भाग्यवान धर्मदोता आनी सर्व काळी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवना आनी आमच्या सोडवणदारा आमच्या सोम्या जेजूची आज्ञा मतीन दवरना ताणें शिकवलेलें मागणें संगता भक्तीन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरिगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दयेकुणेची वितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबर शानत रगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे एकामेकाक आमी शांती दिवया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी रक्ताचे हे मिसळणे आमकां दिसवतल्या सस्ता जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता सहकारान तुज्या मरणावरी संवसारांतले जिवीत हे तुजी खूब पुरी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या कोटापर्यंत सर्व वायट संसाराचे
पळया देवाची शिडी संसाराचें पाप काडटा ती शिडयेचे जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या घरांत येवं म्हाका फोवना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिवीत सांबाळूं. आमेन. जेवण सर्गीचे जेजूला सांकावणचे त्रेगाना मिसिमचे किते वर्ते बागामचे पोवी जेवण सर्गीचे जेजूला सांकावणचे त्रेगाना मिसिमचे किते वर्ते बागामचे आमच्या सोम्या आणि आमच्या देवा जिवी दिवच्या निजा देवा तुझे स्रगत मास्तू आमकां वाळटा मोगान आमचे दयेक व्हरता पोवी जेवण सर्गीचे जेजूना सांकावणचे त्रेगाना मिसिमचे किते वर्ते बागामचे. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बहुमुगाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुझे जिवान आमकां बरों हे परी सदां तुका मोगान एकवटों ससना बाळटा तसलो फळ आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मंगळ बाबडीनो भक्तीन ही आमी सन्मान ठेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. उबी रावया सोमयेचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार जुबल्यो योजनाच्या यशस्वी खातीर मागणे सगळी सांगता. मोगाळा बापा आमच्या देवा आमच्या रचणारा पसणारा आणि सांबाळणारा आमी तुका वाकणटा तुजी स्तुती करता. तुजो अपरीत मोग आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुता मारिफात आमकां दाखोवन दिलाय. जेजू तुजो पूत तुजो मोग घेवन आयलो आनी म्हणालो जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावसाय. ह्या तुज्या मोगाच्या पुताक संवसारी दर्च्याक तुवें एका स्त्रीयेक विसली. ती स्त्रियां पैकी सदैव नजरेताची अहंकार मोरी तिच्या भोव पवित्र नांवाक समर्पिल्ली आमची इगर्ज रोजार मायेची फिरगस अलंगार स्थापीत जावन 100 वर्सां जातात. ह्या सुवाळ्यार हो 100 वर्सांचो जुबल्यो आचरण करूंक आमकां संद्राप दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या सुवाळ्यार पोरणे जाल्लें आमचें देव तेंपल नव्यान रुपीत करच्याक आमी येवजन हातीन घेतलां. येवजनाचेर दराड आशिर्वादां वत फिरगज लोकांच्या उदार मनान आनी हांगासर येवच्या भक्तिकांच्या सहकारान येवजन यशस्वी जायशें कर. बापा तुका साध्य म्हणलें खंयचें ना. तुका सर संगती साध्य आमच्या एकवटाच्या आनी उदारपणाच्या दाना सेवेच्या वावरान येवजन पंथा पावोशें कर. एकामेका हात दिवन तुजें देवाळ नव्यान रुपीत करूंक आमकां कुरपेन बर. व्हडा उमेदीन व्हडा स्पिरितान आनी उदारपणान येवजनाक सहकार आनी पाठिंबो दिवंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुताच्या मानाक आनी महिमेक एक मजबूत देवाळ आसा करूंक तुजें बेसांव आमचेर घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस
आनी आमकां तळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरिये कृपेन बरेले येसू तुझे संगत आस्त्रे आमी दादू सो देवन सदवी पावल जगस चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन बरेले येसू तुझे संगत आस्त्रे आमी दादू सो देवन सदवी पावल जगस चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन बरेले येसू तुझे संगत आस्त्रे आमी दादू सो देवन सदवी पावल जगस चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. निमाणे गीत आख्यांक बुजवणेच्या मोगान सगळे स्वास्थ्य आमकां सांडू नाका मोगान सगळे स्वास्थ्य आमकां सांडू नाका वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता जेजूच्या देव काळजा मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां नमान बडोक जेजू आशीर्वाद दी आमकां रोजार साहेबिनी आम्हा बसत सगळी संगता बगीन गुरसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरेची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतावन जायत्या वर्सांतावन तेव्हा पासून आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी